before you today. There's just one thing that I want to say. Say, thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. All the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless you. जुआवाचें शुभ वर्तमान. जेजून जिदेवांक म्हणलें, म्हजो बाप काम करीत आसा तसो हांवूय काम करीत आसा. हे पासत जिदेव ओदीकूच ताका जिवेशी मारूंक सोदताले, कारण तो न्हंयत सोनवार मोडटालो, पूण देवाक आपलो बाप म्हणून आपणाकूच देवा सारको करतालो. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपणाचेच वस्तूंगी पुताच्यान कांयच करूंक जायना, पूण बाप करता म्हूण जें तो पळयता तेंच तो करूंक शकता. आनी जें बाप करता तेंच पुतूय करता, कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण करता तितलेंय पुताक दाखयता. आनी तुमी अजाप जावच्याक हाचे वोन व्हड कर्तुत्वां तो ताका दाखयतलो. जसो बाप मेल्ल्यांक उठयता आनी तांकां जिवीत दिता, तसोच पूत आपणाक जाय तांकां जिवीत दिता. कित्याक बाप कोणाचीच मनसुबी करिना, पूण जसो बापाक मान दिता तसोच पुताकूय सगल्यांनी मान दिवचो म्हूण ताणें सगली मनसुबी पुताच्या हातान दिल्या. जो पुताक मानिना तो ताका धाडला त्या बापाक मानिना. हांव तुमकां सोत सांगतां, जो म्हजें उतर आयकता आनी म्हाका धाडला ताचेर विस्वास दवरता, ताचें सवें सासणाचें जिवीत आसा. असल्याची आनीक मनसुबी ना, पूण तो मरणांतलो जिविताक उरतलो. हांव तुमकां सोत सांगतां, असलो वेळ येता, होच तो वेळ, की मेलोलीं देवाच्या पुताचो तालो आयकतलीं आनी जीं आयकूंक घेतीत तांकां जिवीत मेळटलें. कारण जशें बापाची खाशें जिवीत आपणाचेच सवें आसा, तशेंच बापान पुताचें जिवीत ताचे सवें आसोशें केलां आनी मनसुबी करची ताका पदवी दिल्या, कित्याक तो मनशाचो पूत. हाचे विशीं अजाप जावं नाकात. असलो वेळ पावत आयलो की समाधीनी आसात ती सगळीं तांचो तालो आयकून तांतली भायर सरतलीं. जाणी बरें केलां तीं जिवीत भोगूंक आनी जाणी वायट केलां ती खास सोंसूंक उठ्ठलीं. म्हजेच पदवेन म्हज्यान कांयच करूंक जायना. जसो हांव आयकता तसो हांव निर्णय घेतां आनी म्हजो निर्णय नितीचो, कित्याक हांव म्हजी खोशी न्हय पूण म्हाका पाठयला ताची खोशी करूंक सोदतां. देवाचें उतर हें.